ना बाबा ना बाये ते दोनू ते तेंपार मुगे व्हिडिओ चोयशे पहिले एक काम करे ओके फटाफट जातो ते काम इंस्टाग्रामाचे असाय ना तो युट्यूबाचे असाय ओके पॉज कराय पहिले मुगे ऐकाय इंस्टाग्रामाचे असाय ना तो युट्यूबाचे असाय शॉर्ट्सा फीड हाचोय आणि इंस्टाग्रामा फीड हाचोय स्क्रोल कराय स्क्रोल करीत करीत उंचे चड ट्रेंड येत ते चोय ओके आणि मागीर पोत्तून ये मुगे व्हिडिओ चोवपा ओके हॅलो केशें आहाय सगळीं आहाय न्हू बरीं सो म्हाका न्हू तें एक न्यू ट्रेंड चलचोय तेजे न्हू उलोवपा जाय आसलें ते जिबली गिबली ट्रेंड चलता मी गिबली कार्टूनाचो सो स्किप करनाका ह्या व्हिडिओ फुल चोय सो हांव तुमकां कोणाक खबर ना ते एक्सप्लेन करता इन ब्रीफ कोता ते गिबली ओ जिबली वॉट एवर ट्रेंड आहा चोय त्या ट्रेंडान न्हू तुगे फोटो आहा तो कार्टून हें जाता एनिमेटेड जाता लायक कार्टून टायप टॉम एंड जेरी चल न्हू ते भाशेन जाता ओके लायक एनिमेटेड टायप आता कितू जाणांन तेजे हें केलंय शॉर्ट्स रील्स केलंय यू नो आय एम नॉट अगेन्स्ट दॅट पूण हांव एको मोठा हें जें कार्टून तुमगे भुरगीं इस्कला वयताय न्हू तांकां एक हें आसतली एक क्लास आसतो एक पिरियड आसतली आर्ट्स क्लास आर्ट्स पिरियड तितू ड्रॉइंग बी शिकयताय भुरग्यांक कित्या शिकयताय ड्रॉइंगो कित्या हो जावं प्रोफेशन ती व्हडली जातकूच प्रोफेशन आसता आर्टिस्ट तेशको जावपा पेंटर बी जावपा तेका सो हांव तें न्यू ट्रेंड येयला चोय ते AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ओके तेणे तें हें आहा तें न्यू टेक्नॉलॉजी तें आतां तुका ड्रॉइंग बी कांय करपा नाका तें कित शिकयता तुका शिकयना तें तुका तें कित कोता इजी वे विदीन सेकंड्स तुगे हे फोटोज कितें आहाय चोय तुका कार्टूना भाशी जाय जा कार्टून टायप जाताय ओके आनी तें कितू जाणाय फ्युचर कोणा एशको पॅशनेट आसताय चोय आर्टिस्ट ड्रॉइंग्स सगळे पेंटर बी जावपा पर्सनली म्हाकाय लायक ड्रॉइंग म्हाकाय बरें दिसता सो एक आर्टिस्टागे न्हू इमॅजिनेशन आसता हें कित मोठाय तें खबर ना कोंकणीन इमॅजिनेशना ओके तुम समजोल न्हू सो तें आसता पूण AIयाको इमॅजिनेशन आसना हें न्हू सगळें जिबली आनी गिबली वॉट एवर इट इज ते न्हू एक क्रिएटीव मायंड आहा चोय ते एक मनशा क्रिएटीव मायंड आहा ते स्टॉप कोता बॅन कोत्ते भाशी बॅन कोता फ्युचरान कोणू एशको आर्टिस्ट पेंटर म्हणटाय ते घोरा पेंट कोताय ते न्हू पेंटर पेंटिंग कोताय चोय ब्रश बी घेन म्हळ्यार हें ब्रश म्हळ्यार तेंय जात दिसता म्हळ्यार एशकोन ती बरें एशकोन स्केच बी कोताय पेंट कोताय चोय ती प्रोफेशनल्स आसताय चोय तेंगे फ्युचर इन डेंजर सांत मुखार आनी तो मेळपा नाय आर्टिस्ट आनी हे पेंटर्स बी सो क्रिएटीव मायंड न्हू हें जालो हा काबार जावपा पावल्या कित्या AI येयलो हा आनी जाय जावं गे एशकोन हो जावंको बाड्यांको शिको जायना एशकोन तें कितें आपूण आपणा ड्रॉइंगा हितून चड इंट्रस्ट आहा सो क्रिएटीव आसल्या बरें एशकोन ती आपणाक क्रिएटिविटी तेशकोन दाखयताय न्हू ड्रॉइंग्स बी कोन्न ते स्केच बी कोन्न पण तें AIयान तेंगे हें करियराचे दांडो वॉट एवर दांडो हॅमर सगळें मारला सो तेंगे करियर काबार जावपा पावल दिसत म्हाका सो हांव कितें म्हणटा आमी मनशां जायन आमी हें स्टॉप करपा जाता म्हळ्यार हें एशकोन प्रोमोट करपा न्हू आमी हें जिबली आनी हिबली हा चोय तें प्रोमोट करपा न्हू कित्या चड अफेक्ट जालें ती तुम चोयलां आसतलें चडशी कोण इंस्टा यूज कोताय ती तेम चोयलां आसतलें चड अफेक्ट जालें ती आर्टिस्ट कोण स्केच कोताय चोय ती सो तें कितू दूख जावपाचें कित्या
आता टेक्नॉलॉजीन तेंगे करियर सारको काबार करपा टायम येल म्हूण. सो चिंताय तुमी मुखार आनी भुरग्यां हें आसपा ना ड्रॉइंग क्लासीस ते ड्रॉइंग आर्ट पिरियड बी आसपा ना आनी सगळें जिबली पिरियड आसतली जिबली हें. सो कळ्ळें न्हू. सो जितली मनशां जितली आहाय चोय मुगे व्ह्युअर्स एंड एवरी वन कोण क्रिएटीव आहाय चोय तेंगे क्रिएटीव मायंडान एशको जावपा पावल्या कित्याक एआयन न्हू कॅप्चर केलो. एआयन सगळें हें ऑटोमॅटीक. सो तुवें तुगे टॅलंट्स बी दाखोवपा प्लॅटफॉर्म बी आहा चोय सगळें आतां काबार जावपा पावलां. सो एआय इज वेरी वेरी कितें म्हणटाय डेंजरस फॉर द फ्युचर जनरेशन. आनी आतां हें स्टार्ट जालें तें. सो आतां एआय न्हू थोड्या तेंपान एआयाचें येतलें सगळें रांदपाचें काम बी मोस्टली कामां बी वयतलीं एआया लागून. सो आनी तुमी चिंताय कितें जावपा आहा तें. सो आम कितको हें स्टॉप करपा जाता बाय एनकरेजींग क्रिएटीव मायंड्स नॉट क्रिएटीव जिबली हिबली. ओके. सो तुमगे भुरग्यां एश कोन्न तुमगे भुरगीं चोयताय आसतलीं स्कुला वयताय ती हें जिबली सगळें चोयताय आसतलीं. सो तेंक सांगाय चोय तुम चोयताय तुमगे फ्युचरूय हें करपा येयलो म्हूण हें तें आंत बरें फन दिसता बरें एंटरटेनिंग दिसता. बट इन द फ्युचर तुगे चेडवान ओ चेड्यान हुएवर युअर सन और डॉटर तुक म्हणलें मामा दादा म्हाका हें मुको जायना शिकपा और शिकताय ती बरी एश कोन्न आर्टिस्ट क्रिएटीव आसताय. म्हाका न्हू आर्टिस्ट जावपा जाय. म्हाका आर्टिस्ट जावपा न्हू पूण हें काम नाय कित कोरया. मागीर कित आन्सर दितली ना बाबा ना बाय ते दोनू ते तेंपार ते जिबली हिबली चलतालें. सो आमी ते चोयतालीं आमी प्रमोट केल्लें तें. सो सॉरी आमकां लागोन तुगे काम गेलें एश म्हणटलीं. सो आतां हा चान्स आतां स्टॉप कोराय तुम तें हें प्रमोट कोताय तें जिबली आनी हिबली वॉट एवर इट इज. ओके. कित्याक आम न्हू एश कोन्न फ्युचरा जायत भुरगीं आसतलीं चड क्रिएटीव. सो तेंगे इमॅजिनेशन न्हू आम तें क्रश करपा जायना. फॉर अ बेटर फ्युचर तूं आतां स्टॉप करपा जाय. ओके. इतलें सांगपालें. सो आय होप यू ऑल विल अंडरस्टँड वॉट एवर आय एम ट्रायंग टू कन्वे. आनी थँक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. प्लीज शेअर दिस वीडियो with mostly with the children so that they understand. If they don't understand me, y'all can explain. Okay, तुम explain कोण सांगा येचोय एशको हा तुमगलो future in danger आहा. Okay, see you in my next vlog. Bye bye.